आम्ही सध्या होंडा 70 हांगासर आसा। तुमकां खबर आसतली की फाटले कितलेशे दीस जाले आम्ही न्यूज करतात की माझ्या फाटल्यान जी ही जी पेपर मिल जी फॅक्टरी आसा, ही पेपर मिल फॅक्टरी इतले पोल्युशन करता आणि हांगासर तेंच्यांनी लोकांक सामके एकदम हैराण करून सोडलेले आसा। कित्याक तर दीस रात तेंची जी एक्झॉस्ट आसा तेतूंतल्या एक्झॉस्टांतल्यान एक काळो धूर सो भायर सोडटात ते आणि अशी सगळ्यांच्या गाडयांचेर म्हणा, झाडांचेर, घरांचेर एक लेयर सो क्रिएट जाता आणि तेच सगळे जे आसा ते लोकांच्या पोटानूय वयता, इनहेल करता आणि हेकाच लागून काल पयर 2 दीस एका ग्रुपाचेर होंडाच्या मेसेजीस व्हायरल जाताले की हे पोल्युशन करतात म्हणून। ही खबर जी आसा ती MLA पर्यंत पावली आणि फाल्यां तेंचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा तो रेड मारपाचो आसलो। पण ह्यो अश्यो गजाली कितक्योश्योच फावट जाल्या की पोल्युशन कंट्रोल येवच्या पयलींच ही जी फॅक्टरी आसा ते 2 दीस पयलीं सामकी एकदम चकचकीत क्लीन करून दवरता आणि ह्या फावटी तशें जाला की फाल्यां ही हांगासर रेड पडपाची आसा आणि आयज तेंचे क्लिनलीनेस काम चालू आसले। बट हेंचो एक प्रॉब्लम जालो, हेंचे भांडाफोड जाल्ले आसा। हो जो म्हाज्या फाटल्यान कंपाऊंड जो तुमी पळयता त्या कंपाऊंडांतल्यान ते भितर कितें तरी क्लीन करताले आणि कंपाऊंडांतल्यान सगळी जी घाण आसा, काळी किट्ट घाण जी ऑयल आसा ती सगळी हांगासर रोडाचेर पावल्ली आसा आणि हो जो रोड तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो ACGLचे जंक्शन आणि हो वाळपय पणजे जो हायवे आसा त्या हायवेचेर हेंच्यांनी सोडलेलो आसा। म्हणजे तुम्ही पळयात की ही कंपनी पोल्युशन बोर्डाक सांगता की आम्ही पोल्युशन करनात म्हणून सांगता आणि रिएलिटी ह्या कंपनीची आयज ह्या रस्त्याचेर हांगासर तुमकां दिसून येता की ही कंपनी जी आसा ती कितली पोल्युशन करता आणि हे जे आता तेंच्यांनी कितें तरी हांगासर जे रोडाचेर मेन रोडाचेर ह्या गटरांतल्यान येयल्ले आसा ते इतले डेंजरस आसा, ताका घाणी मारतात आणि हे 2 व्हीलर जे आसा 2 व्हीलरवाले पडपाचे खूप चान्सीस आसा हांगासर। सो हो पोल्युशन बोर्ड हांगासर कितलेशेच फावटी येवन गेला, पण पोल्युशन बोर्ड म्हणटा की ही कंपनी पोल्युशन करिना जाल्यार हो पोल्युशन बोर्डाक एक एविडन्स, ही कंपनी जर पोल्युशन करिना म्हणटा जाल्यार हो एविडन्स पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येवच्या पयलीं 2 दीस ही कंपनी चकचकीत क्लीन जाता। म्हणजे पोल्युशन बोर्ड येवपाचो आसा हो ह्या कंपनी कसो कळटा, कोण सांगता हेंकां? सो तेका लागून आयज जो हो आसा तो हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक एविडन्स आणि ह्या कंपनीचेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय।